नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। मेर्शे दुर्दैवी घडणूक। 1.5 दिसाचे गणपतीचे विसर्जना वेळार मेर्शेच्या प्रमोद नायकाक बुडून आयले मरण। बिरेस्तारा सोद मोहिमे उपरांत मेळ्ळी कूड। सार्दिनान एमपी फंडांतल्यान दिव्यांगां खातीर दिल्यो दुचाकी अजून लाभार्थ्यांक मेळिल्ल्यो नात। वयल्यान दिव्यांगाचे गेले 9,000। भारत कॅनडा संबंधात तणाव। कॅनडांतल्या नागरिकां खातीर भारताचो विजा अनिश्चित काळा खातीर बंद। चवथीच्या तिसरे दीस पावसान काडलो हुंवार। फाटले कांय दीस पावसान घेतिल्लो विसव, पूण चवथीक मात पावसान धरलो नेट। भारतीय जनता पार्टीन हाडिल्ले बायलां खातीरचे राजकीय आरक्षण हो जुमला। नेम आनी अटी घालिनासतना सोमतेच लागू करचे आरक्षण, काँग्रेसीची मागणी। आनी आमोणा पुलावयल्यान एके बायलेन उडी मारिल्ल्याचो दुबाव। पुलाक बांदून दवरले जोती आनी कपडे। बायलेचो सोद सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारांत। 1.5 दिसाच्या गणपतीक बुधवारा निरोप दिलो। ह्या वेळार कार्मीभाट मेर्शी वाठारांतल्या प्रमोद तुकाराम नायक ह्या 57 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मेर्शेच्या खाडयेंत बुडून दुर्दैवी मरण आयलें। गणपती विसर्जना वेळार उदकाची पातळी चड आशिल्ल्यान ताका उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान त्या तरणाट्याक मरण आयलें। बुधवारा ताका मरण आयिल्लें। सोद मोहीम केल्या उपरांत बिरेस्तारा दनपरा ताची कूड सापडली। गोंयभर चवथीची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात। काल 1.5 दिसाच्या गणपतीच्या व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान विसर्जन जालें, पूण तेच भायर मेर्शे हांगासर एक दुर्दैवी घटना घडली। काल 1.5 दिसाचे विसर्जन करतना गणपतीचे विसर्जन करतना प्रमोद नायक हो नागरीक हो मेर्शेचो थळावो गणपती विसर्जन करतना बुडून मेलो। गणपती विसर्जन करतना ताका उदकाचो अंदाज येवंक ना अशें सांगतात। जेन्ना तो विसर्जन करतालो आनी भायर सरतालो तेन्ना उदकाचो जो फ्लो आसलो ताका तो ओडून व्हरतालो अशें थळावे घटनास्थळार सांगतात। काल राती घडणूक घडली विसर्जन करताना आनी काल बुडलो तो आनी आयज दनपरां तेजी बॉडी रिकवर केल्या। बॉडी तेजी फ्लोट जाली उदकान आनी पुलिसांनी वचून तेजी बॉडी रिकवर केला। हेजी एज 57 इयर्स अशी आसा। प्रमोद नायक कामीरभाट मेर्शे रावपी हो नागरीक आसा। फुडलो तपास ओल्ड गोवा पुलीस करतात। ह्या फुडले अपडेट्स ह्या घडणुकेचे आमी तुमकां घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। खासदार निधींतल्यान कांय दिसां फाटीं काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय खासदार सार्दिनान कुडचड्यार दिव्यांगाक खासा दुचाक्यो दिल्यो। मात त्यो दुचाक्यो अजून ते दिव्यांग लाभार्थ्याक मेळिल्ल्यो नात। त्यो केन्ना मेळटल्यो काय असो तांचो प्रश्न आसा। कांय दिसां फाटीं दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान कुडचड्यार दिव्यांगां खातीर खासा दुचाकी दिल्ल्यो, मात अजून ह्यो गाडयो दिव्यांग लाभार्थ्यांक मेळ्ळ्यो नात। दुचाकी कंपनी म्हणटा एमपी फंडाचे पयशे तांकां अजून मेळ्ळे नात। दुसरे वटेन दिव्यांगांनी 9,000 गाडयांचे इन्शुरन्स भरला। तातूंत दुचाकी कंपनी आनी खासदार दोगांयची गाळपणां आसात म्हण एका दिव्यांग लाभार्थ्याचो आरोप। ना सर, ते आमच्या हाती अजून पडलो न्हय आनी तेणे आमकां बायक दिले म्हणल्यार कंपनी आमकां रिलीज करपाक रेडी ना म्हणटा। आमी थंय रेजिस्ट्रेशन बी केलो आमी रेजिस्ट्रेशन बी करून हाडलो आनी 13 सप्टेंबर हांवें रेजिस्ट्रेशन केलोलें आनी तेको आतां चल जाल्यार ती म्हणटा आमी रिलीज करनाय म्हणटाय। रिजन कितें सांगता? रिजन सांगताय गोवोरमेंटाक आमकां पयशे मेळ्ळो नाय म्हणटाय। गव्हर्मेंट म्हणजे एमपी फंडांतले? एमपी फंडांतले आमकां पयशे मेळना। जे मेरेन पयशे मेळनाय ते मेरेन आमी बायक रिलीज करनाय म्हणून सांगताय। कितें तुजें कितें म्हणणें अशें? हांव म्हणटा तेंक तर पयशे मेळनाय जाल्यार ते आमकां इन्शुरन्स बी भरून पयशे बी आमी इन्शुरन्स बी भरले। आमकां ते पयशे भरपा लागले ते 9,000 आमी भरले आनी आरसी बी करपा रेजिस्ट्रेशन बी करपा लागले। आमी रेजिस्ट्रेशन बी करून तेंका नंबर दिलो आनी बायका लागून इन्चाल जाल्यार ती म्हणटाय आमी बायक आतां रिलीज करनाय। आमचे पयलीं पयशे जाले पयशे घेवपाक जाय मागीर रेजिस्ट्रेशन करपाक लागलें आनी डिस्ट्रिब्युशन करपाक जाय आसलें। पयलीं डिस्ट्रिब्यूट बी केलें तेमी आनी रेजिस्ट्रेशन बी करपाक लागलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
खलिस्तानी आकांतवादीचेर जाल्ल्या फारपेटीच्या घडणुकेवयल्यान कॅनडा आनी भारताचो वाद बरोच तेंगशेर पावला। आयज भारत सरकारान कॅनडा नागरिकांचे विजा अनिश्चित काळा खातीर निलंबित केल्यात। देखून ह्या वादाक नवे वळण आयलां। खलिस्तानी आकांतवादी हरदीप सिंह निग्गर हाची ब्रिटीश कोलंबियात फारपेटोवन हत्या केल्ली। ताच्या हत्येक लागून कॅनडात सीख समुदाय पेटून उठिल्ले। पूण कॅनडाचो पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हांणी निग्गरच्या हत्ये फाटल्यान भारताचो हात आसा असो आरोप केल्लो। देखून दोनूय देशां भितरले संबंद इबाडल्यात आनी एक नवो वाद तयार जाला। भारताचे तशेंच बहुतेक गोंयचे नागरीक कॅनडात राबितो करतात। ह्या वादाक लागून तांची जीण धोक्यात आयल्या। That is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people to account. Why did you go public with this now? Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. As I've said, India and the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. Obviously, the Indian government will be able to speak for itself, but we again ask on them to take things seriously. खलिस्तानी टेररिस्टाचेर जाल्ल्या फारपेटे वयल्यान कॅनडा आनी भारता भितरलो वाद आतां बरोच तेंगशेर पावला। हेच्यान पयलीं कॅनडा आनी भारता भितरले संबंद इबाडलेले। आता ह्या वादाक नवो उजो घालपा खातीर भारतान कॅनेडियन नागरिकाचे विजा म्हणटा ते इनडेफिनेटली सासणा खातीर सस्पेंड केल्यात। कशें कारण अशें सांगूंक ना कित्याक लागून सस्पेंड केला, फक्त ह्या वादाक लागून सस्पेंड केला अशें न्यू दिल्लीन कळीत करूंक ना। ही आतां इश्यू उजवाडाक येयलो तो म्हटल्यार BLS इंटरनॅशनल जे वेबसायटी वयल्यान कॅनेडियन नॅशनल विजा बूक करता जाल्यार विजा ट्रॅकिंग करता आपलो एप्लिकेशन खंय पावला, तांच्यांनी सांगला काय तरी टॅक्निकल इश्यूक लागून इंडियान विजा सस्पेंड केल्या म्हणून इनडेफिनेटली, आनी केन्ना सुरू जायत केन्ना ट्रॅकार येत विजा एप्लिकेशन हे अजून कळीत करूंक ना न्यू दिल्लीन फॉरेन मिनिस्ट्रीन। तर इंडियन मिनिस्ट्रीन सांगूंक ना बाबा ह्या वादाक लागून आमी विजा सस्पेंड केल्यात म्हणून। आमी आतां फाटलो नियाळ घेवंक गेल्यार खलिस्तानी टेररिस्ट म्हणटा तो निग्गर हरदीप निग्गर हेका ब्रिटीश कोलंबिया गुरुद्वारान गुरु नानक गुरुद्वारान फारपेट करून मारिल्लो। देखून जे पंजाबी लोक रावताले, जे सीख लोक रावताले, तेंच्यांनी बरोच वाद घातलो थंयसर, आनी हो वाद थंड करपा खातीर कॅनेडियन प्रायम मिनिस्टर जस्टिन ट्रुडोन एक आरोप केलो की ही जी हत्या जाला निग्गराची, ह्या हत्ये फाटल्यान भारताचो हात आहा म्हणून। ह्या आरोपाक लागून हो वाद आनी उफाळ्ळो। आनी देखून भारत आनी कॅनडा हेंचे भितरले बरे संबंद आसले ते खंय तरी हळू इबाडपाक लागलेत। जस्टिन ट्रुडोन हालींच सांगला ताका ह्या वादान कांय उजो घालपाचो ना, ताका बऱ्या भशेन दोनूय देश मेळोन, दोनूय कावंटरपार्ट्स मेळोन हो वाद आसा तो ल्हव थंड करपाक जाय म्हणून। आतां आमी पळोवंक गेल्यात कॅनडात बरेच भारतीय नागरीक, तितून भोवतेक गोंयकारांचो आस्पाव आसा। आतां कॅनडा की हत्येक लागून जो वाद जो उफाळटा, ह्या वादाक लागून जे गोंयकार आसात तेंचे खंय तरी अस्तित्व, तेंची खंय तरी जीण धोक्यात आयल्यात। हेज्या फुडले अपडेट्स आमी तुमकां फुडें घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। बिरेस्ताराक गडगड्या सयत घोग्यांनी पावस पडलो। चवथीच्या तिसऱ्या दिसा पावसान हुंवार काडलो।
कांय दीस पावसान विसव घेतिल्लो, कांय कडेन शेती वेवसायाचेर हावळ आयलो, पूण चवथीक पावसान मात बरोच नेट धरलो आनी फुडले 2 दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तुमकां खबर चवथीच्या दीस आनी पुराय गोंयभर व्हड्या उमेदीन आनी भक्तिभावान चवथीची परब मनयतात आनी आज चवथीचो 3रो दीस आनी ह्या 3ऱ्या दिसा पावसान घोग्यांनी गोंयांत हजेरी लायला। काल पासून रात जाली काल सांच्यासून पावसान नेट धरला आनी IMDन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता 25 आनी 26 उक्तायला। तुमकां पळोवंक शकता कालच्यान पावसान हजेरी लावपाक सुरवात केल्या। काल सांजचो पावस सुरू जाल्लो, मदीं मदीं ब्रेक घेतालो, पूण आयज सकाळी वत आसलें बरें सुशेगाद क्लियर आसलें। पूण जसो 2 वरांचो वेळ जालो गोंयांत पावस जावपाक सुरवात जाली आनी सुरू जालो तो एकदम नेटान म्हणटा तो पावसाचो शिवर। तर हो पावस आतां चालूच दवरला आनी IMDन अदमास उक्तायला हो पावस आनी 2 दीस रावपाक शकता। आनी तशें IMDन एक शिटकावणी सुद्दां दिल्यात, हांगासर पावसाक घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून रस्ते पासून बुडपाक शकता, ट्रॅफिक कंजेशन जावपाक शकता, लायटनींग आनी थंडर गोगलां पडपाची शक्यता आसता, ताका लागून लोकांनी शिटूकसाण बाळगची। तर ह्याच्या फुडले पावसाचे अपडेट्स आमी घेवन येतले। आतां ही चवथ आसा ती लोकांक आतां भिजोन हें करची पडटली, मनोवची पडटली। 1.5 दिसाचो गणपती लोकांनी भिजत नाचत गायत पाळलो आनी 5व्या दिसा पावस कितें हें करता, हें आतां भिजत दाखयता काय कितें, हे फुडले आमकां IMD अपडेट्स दीत रावतले। हे अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक TV। भारतीय जनता पार्टीन खासा अधिवेशनात हाडिल्ली महिलां खातीर राजकीय आरक्षण बिल आनीक एक जुमला। बिलात खुबशे नेम आनी अटी आसात आनी हे आरक्षण महिलांक 2030 उपरांत मेळटले। फक्त वेंचणुकेचेर दोळो दवरून हे बिल हाडलां, काँग्रेसीन आरोप केला। महिला आरक्षण ही काँग्रेसीची संकल्पना। जेन्ना आदल्या काँग्रेसीच्या सरकारान हे बिल मांडले तेन्ना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांकां विरोध केल्लो, पूण काँग्रेस हे बिलांक तेंको दिता, ताची वेगळेच अंमलबजावणी जावची अशें काँग्रेसीन मागलां। जुमला पॉलिटिक्स आणि एक्सपोज जाला। पूर्ण देशभर सगळे लोक की हे पार्लमेंट सेशन कित्याक लागून आपयला आनी कितें डिस्कशन जातलें हाचेर वेगळे वेगळे डिस्कशनां जाली। लोकांनी खुबशे स्पेक्युलेशनां केली की कितें येतलें कितें येवचें ना आनी अल्टिमेटली या गणेश चतुर्थीच्या सणाच्या दिसा या भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार आणि मोदी सरकारान परत एकदा सिद्ध केलें की ही पार्टी म्हणटा ती फक्त जुमलाची पार्टी। आणि हांव कित्याक लागून म्हणटा की जे वुमन रिझर्वेशन बिल जे पार्लमेंटान या मोदी सरकारान हाडले, काँग्रेस पक्षान पार्लमेंटान या बिलाक सपोर्ट केला। आम्ही हांचे भशेन जुमला गायनात। जेन्ना 1989 जेन्ना हांणी अगेन्स्ट केले वोटींग आनी आतां हे बिल हाडटात आनी लोकांक देशाच्या जनतेक दाखोवपाक सोदतात की आमी महिलाच्या फेवरान आसा म्हणून। ना, आमी ओपनली ह्या बिलाक सपोर्ट केलो। पूण जे भारतीय जनता पार्टीन जी एस्ट्रीक मारून टर्म्स एंड कंडिशनां घातल्यात, किडीक लिमिटेशन जावपाक जाय, कास्ट सेन्सस जावपाक जाय, मागीर ते बिल लागू जातलें, हाचो अर्थ कितें? अरे तुम्ही जर तर सिरियस आसा जाल्यार बिल हाडला, इम्प्लिमेंट करा। 2024च्या लोकसभेक ते इम्प्लिमेंट करा मरे। जर तर तुमकां कास्ट सेन्सस बेसीस जाय, जो UPN जो कास्ट सेन्सस केल्लो तो रिलीज करा, त्या बेसिसार करा। जेन्ना तुमचे नवे सेन्सस जातले 2021, एक म्हणल्यार तुम्ही 2021चा सेन्सस अजून करू ना आणि वर्ल्ड वाईड आय थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम की खंयच्या तरी गव्हर्नमेंटान सेन्सस डिले केला। ही गेल्ली 9 वर्सां तुम्ही केले कितें? जर तर तुम्ही सिरियस आशिल्ले, जर तर तुमकां महिला आरक्षण जाय आशिल्लें जाल्यार 2014 ते 2023 तुम्ही केले कितें? बायलांक 33% आरक्षण दिवपाच्या निर्णयाचे आमदार दोतोर देविया राणे हिणे येवकार दिला। लोकसभेत संमत जाले हे विधेयक म्हणल्यार महिला सशक्तीकरणाचो तशेंच समानता दिवपाचो महत्वाचो निर्णय अशें देविया राणे हिणे म्हणलां। तशेंच ह्या इतिहासीक निर्णयाक येवकार दितना तिणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे उपकार मानल्यात।
33% रिजर्वेशन वुमन्स रिजर्वेशन बिल आमच्या पार्लमेंट हाऊसान जे पास केल्लें आसा ही खूब गर्वाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट प्रत्येक भारताच्या आमच्या महिला खातीर. आमचे माननीय आमचे लाडके प्रधानमंत्री मोदीजी हांच्या प्रयत्ना खातीर हें आज बिल पास जाल्लें आसा. आमच्या नव्या सुंदरशा पार्लमेंट हाऊसान हें पास जाल्लें आसा. दिस इज वन बिग स्टेप टुवर्ड्स वुमन एम्पावरमेंट एंड इक्वॉलिटी फॉर विमेन म्हणटा आमी इतले वर्सां जालीं आयकत आसा महिला सशक्त जावपाक जाय, समानता महिलाक मेळपाक जाय. पण हे खऱ्या अर्थान आमी पळयता की 2014च्यान जेन्नाच्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी नेतृत्व करपाक लागले आमचे प्रधानमंत्री म्हणून, तेन्नाच्यान आमी पळयता ते खऱ्या अर्थान कशे महिला खातीर तांणी कितल्यो शेकड्यांनी स्किम्स आमच्या भारत देशान इम्प्लिमेंट केल्यो आनी ताजो फायदो कितल्या महिलांक जाला ते आमी पळयत आसा ह्या 9 वर्साच्या काळान. आनी इतले वर्सां आमी फक्त ही गोश्ट आयकताली की महिलाक सशक्त करपाक जाय, महिलाक इक्वॉलिटी मेळपाक जाय. पण ही जी समानता, ही जी इक्वॉलिटी आनी जे आमी प्रयत्न आमचो जो आसा सशक्त महिलाक करपा खातीर हो आज खऱ्या अर्थान आमी विटनेस केला जेन्ना हे आमचे 33% वुमन्स रिजर्वेशन बिल जे पास जाल्लें आसा. आमोण्या पुलावयल्यान काजीवाडो विठ्ठलापूरच्या एका जाणटे बायलेन मांडवी न्हंयत उडी मारिल्ल्याचो दुबाव. तिचे कपडे आनी जोती पुलाच्या रेलिंगाक बांदिल्ली मेळ्ळी. माड्डोळ पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. चवथीची उमेद सगळीकडे फाकिल्ली आसतना बिरेस्तारा काजीवाडो विठ्ठलापूर वाठारांतले एके जाणटे बायलेन आमोणा पुला वयल्यान उडी मारिल्ल्याचो दुबाव आसा. हातीत कपड्याची पिशवी घेवन तिका कांय लोकांनी पुला कडेन उबी आशिल्ली पळयल्ली. गांवांत चौकशी केल्या उपरांत ती बायल घरांतल्यान गायब जाल्ली आनी घरचे तिचे सोद घेताले. पुलाच्या रेलिंगाक तिचे कपडे आनी जोती बांदिल्ली मेळिल्ले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास माड्डोळ पुलीस करतात. उडी मारतना पयले फुडें वचून तांकां फोन लायले, कन्फर्म केले तीच आसा काय ना म्हणून. मागीर तांकां पुलिसांक फोन लावपाक लायले. ती खंय गेल्ली? ते हांगाच रावलेली, हांगा रावून मागीर थंय गेली. एकटी आसलेली? एकटीच आसलेली, कोण नासलेले. कपडे बिपडे थंयच बांदला. कितें बरी बीन नासली काय? तसलीन मातशी काय हे आसा म्हणून सांगता. हय, कितें नांव कितें तेजें? लीलाबाई भोसले. लीलाबाई भोसले, साखळे काजीवाडो. अशें बडबडली सायको. एकटी हांगा येयल्ली तर ती? हय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात चोरयेच्यो घडणुको वाडतूच आसात. बुधवारा सकाळी वेऱ्या बाजारांत एका बायलेचे मंगळसूत्र फारावपाची घडणूक घडली. हाची सगळी फुटेज सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्ली आसा. दर एकल्यान हो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करचो आनी चोरांचो सोद लागल्यार पर्वरी पुलिसांक कळीत करचें. पुलिसांनी दिल्ली एक लुकआउट नोटीस. एक अज्ञात आरोपी मनीस बुधवारा 20 तारखे दिसा सकाळी 8:30 वरांचेर नियर मार्केट वेरेम हांगा घडिल्ल्या चेन स्नेचिंग गुन्यांवात घेतला. आरोपीन हो गुन्यांव करपा खातीर निळ्या रंगाची एक्टिवा 6G स्कूटर वापरल्या. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान व्हिडिओ आणि फोटो आरोपीचो कृपया करून निरीक्षण करात आणि आरोपी मनशाक धरपाक पर्वरी पुलिसांक मदत करात. कसलीच माहिती असल्यार लागच्या पुलीस स्टेशनार नाजाल्यार पर्वरी पुलीस स्टेशनार संपर्क साधचो. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असेल. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.